एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आयला हांगा बसला आणि ब्लॉग स्टार्ट करता. टाइम झाला 12. ओके, आता ब्लॉग स्टार्ट करता. सगळी कामां जाल्ली आसा आणि रिती हांगा बसला. यो हांगा हो पळय, हाय बी म्हणटा सगळ्या. आई सकाळी उठलो काय अशें मिटींग बी काय जावंक ना. बरो आहा. कालच्यान ताका मेडिसीन दिला न्ही आमी. आयज बरो आहा. जस्ट फाल्यां एकूच पेपर उरला मागीर जालें न्हू रे. चल तूं कर तें एक लेसन. ताका बसयल्लेलें हांवें स्टडीज करपाक. करतालो तो. जस्ट जालें खंय घे खंय. आनी शिव हांगा आसा. शिव येयला. शिव आयज बेगीन येयला जेवपाक, पण जेवण रेडी ना आयज. ओके, सो चला स्टार्ट करूया आजचो ब्लॉग. आयज काल हांव गेल्लें न्ही डॅल्फिनोजान. कच्चे फणस मेळ्ळे म्हाका. खूब आसलेले काल. हे पळयात, फायनली मेवळे म्हाका. आवय, हे पळयात 50 रुपया. हे खूब आसलेले. एकलो म्हणजे एक आसतलो 20 वर्सांचो चेडो. तो येयला आनी हात म्हणजे पिकला काय पळोवपाक येयला. ताका खबर ना की ते भाजयेचे म्हणून फणस. तो पिकला म्हणजे हात लावन दाबून पळयता म्हणजे पिकला काय ना ते चेडवान मागीर सांगलें ते भाजयेचे फणस म्हणून. काल खूब आसलेले. सो घेवन येयले. म्हाका लास्टान कोण कमेंट केल्ले की भाजी शेअर कर म्हणून. सो आतां पर्यंत हांवें केन्ना अशी भाजी शेअर करूंक ना. हांवें बिर्याणी शेअर केला. बिर्याणी तुमी न्ही मुद्दाम ट्राय करात. कच्चे फणसाची बिर्याणी न्ही खूब बरी लागता. ऑलरेडी हांवें शेअर केलेलें आहा. ओके, कोणाक जाय जाल्यार हांव लिंक धाडटा. मागीर तिसऱ्यो घालून केला मम्मी. ते तुमकां हांव शेअर करचें ना परत. ऑलरेडी शेअर केला. कोणाक जाय जाल्यार कमेंट करा. सो फाल्यांच एक रेसिपी शेअर करतलें हांव. तें तुमकां फाल्यां कळटलें. सो आयज नाका म्हटलें फाल्यां करया. ओके, आनी शेनवारा 1-2 रेसिपी हांव शेअर करतलें. खूब व्हडलें आहा तें ताका लागून. ओके, सो आयज न्ही जेवणाक स्पेशल आसा. तुमकां हांव शेअर करचें ना. वटाण्याचो रोस. सो आयज आसा वटाण्याचो रोस. खंय गे वटाणे? हे पळयात, ग्रीन वटाणे आमगे. म्हाका वायट वटाणा आवडना. ग्रीन वटाणा न्ही हें कितें तें हें कितें पिड्डे जालें. ग्रीन वटाणे न्ही करी बी केला न्ही बरें रुची लागता. वायट ना. आनी आयज तुमकां हांव शेअर करता शिवाची फेवरेट दुदीची भाजी. तो हांव उदी केलें खंय. म्हाका आवडना. आनी प्रेग्नन्सीन दुदी बी खावप ना खंय. अशें म्हूण म्हाका तें आवडच ना. खावचें ना. तूं खाय का आवडटा दुदी. काल डॅल्फिनोच्यान घेवन येयली हांव दुदी. तो चिंतलेलें की फणसाची रेसिपी आयज करया म्हणून. सो आयज नाका म्हणटा. दुदी ती मागीर पिड्ड्यार जाता मागीर ते दुदी मागीर भाजी करया. दुदीची भाजी तुमकां शेअर करता. ओके, चला. या तुमकां सांगलेलें भाजी शेअर करता म्हणून. हांवें म्हटलें भाजी मागीर करया. मम्मी पळय रोस करता. स्टडी जालें खंय. जालें आतां आनी कितें उरला. हांवें हें ऑर्डर केल्लें तें दाखयलें बेबीचे कपडे सुकोवपाक. ते कितें म्हणटा ताका? हँगर टाकलं. आं, हँगर इट न्हू. हें हांवें मिशोंतल्यान ऑर्डर केल्लें. हें उरलेलें म्हाजें आनी म्हाका यादूच ना हेजें. हें पळय. सो हें एक उरलेलें म्हाजें. सो काल पयर येयलें. बरें आहा. चड ना. कितलें 250 पडलें म्हाका मिशोंतल्यान. एक एक्स्ट्रा पिन आहा. घे तें दवर घे. शिव कितें म्हणटा खबर आहा? रितीको टायमा हाडलेलें नाका खंय. तें आनी इतलें लेट उरलें. ना सगळें डॅमेज जालें. पिड्ड्यार जालें तें. आमी शुक्र जालेलें न्ही. तें दवर आमी घालता. तें खूब हें जाल्लें म्हणजे पिनी हें जाल्लें म्हणजे मोडलेलें तें. तें इथं 9 years पर्यंत उरतलें. शिव म्हणटा तें नाका खंय. बरो आहा. सो आयज न्ही आमगे सांजचे आमचे यूट्यूब फॅमिली येवपाची आहा. भायरसून आयिल्ली आसा. येवपाची आसा. सांजची येतली तिमी. ओके, पळयता इफ तेंच्यांनी विडियो काड म्हणटा विडियो काडटा न्हू शिनात. हय, विडियो काड म्हणटा काडटा. नाजाल्यार ना, पण एटलिस्ट फोटो तुमकां हांव शेअर करता. ओके, सो पळोवया कितल्यांक येता तें. आयज शिव ना. आयज खंय तें हें आहा खंय 12th स्टँडर्ड रिजल्ट.
तो ताका आयज हांगा गोवा बोर्डान हें येयला कितें जाता टी व्ही टॅक्निकल पार्ट बीन ताकाच दिला. सो तो आतां कितल्यांक ते रिजल्ट आवडतले 5 रिजल्ट आवडतले 12th बोर्ड. सो तो वयतलो 5 अशें 4:30 बी असो वयतलो तो. सो तो आयज उरल्या बरो आहा, तांकां मेळ्ळा बरो आहा. पळोवया कित्याक ते सोडून येवपा जायना न्ही ते ताका लागून. सो पळया सांजचे मेळ्ळ्यात तुमकां कशें ते. ओके. सो हांगासर चण्याचो रोस रेडी. फक्त कोथमीर घालपाचें उरलां आनी कितें घातलें कॅप्सिकम घातला. आं कॅप्सिकम घातला. ओके. सो करी आमी दुदी भाजी. पळया दुदी न्ही हांगा कट करून घेतला आनी हांगासर कितें लागतलें पळय हांवें वाटी भरून सोय घेतला, 2 कांदे चॉप करून घेतला, टोमॅटो कितले घेतले एक घेतला आनी पळय ग्रीन चिली इतले घेतला, लसूण बरें धाडून घेतला आनी कढीपत्ता. ओके. सो तेल घालता कितले 4 चमचो तेल घालता. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून सासवां घालता. सो आतां घालता लसूण. जशें आमगे करता पळय तें तुका हांव शेअर करता. कढीपत्ता घालता, ग्रीन चिली घालता. सो बरें एका फ्राय करून घ्या. सो आतां घालता कांदे. हां घाल. सो कांदे न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता टोमॅटो. सो मीठ घालता आनी टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. पळया टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां घालता दुदी. घाल. दुदीची भाजी कोणाक लायक कमेंट करा. म्हाका आवडना. खंय आवडटा खंय आनी जावय आवडटा खंय. तो वाड खंय जेवण राव म्हटलें मातशें जावनी म्हटलें भाजी चपाती करूंक जाय. सो आतां घालता हळदीचो पिठो 1 धाकटो चमचो. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सोय घालता. हां घाल घाल. सोय घालता. बरें एका मिक्स करून घेयात. सावकास मिक्स करात आनी हेका न्ही उदक बीन घालून कूक करनाकात. कित्याक खबर आहा दुदीक न्ही उदीक सुट्टा खंय. सो लो फ्लेमीन न्ही ताका बरें कूक करून घेवंक जाय. सो पळय मिक्स करून न्ही दवरला आनी उदीक बीन कांय घालूंक ना. तें उदीक सुट्टलें. ओके. धांपून न्ही घाल. सो आतां हें धांपून न्ही आमकां लो फ्लेमीन न्ही हें बरें कूक करून घेवंक जाय. कितें घालता. सो मम्मी म्हणटा आपूण इल्लेशें उदक घालता खंय. थोडेशें उदक घाल कित्याक तें मागीर शिजचें ना मागीर तें. हें वाटी भरून न्ही उदक घालता खंय मम्मी. घाल. पुरो आनीक नाका न्ही गे. हय. सो धांपून दवरता आनी बरें कूक करून घेवया. सो हें पळयात उदीक न्ही थोडेशें घातलेलें आनी पळय उदीक सुटलां. ओके. आनी बरें जाल्लें आसा न्ही गे. बरें शिजलेलें आसा. सो अहेंच करता आमगेर दुदीची भाजी. बरें लागता खावपा. हांव खालेलें इल्लेशें खाता हांव पूण म्हाका ती चड आवडना. ओके. सो फायनल घालता कोथमीर. हांगा दुदीची भाजी रेडी. सो मम्मी वयता शावर घेवपाक. हांव करता चपाती. ऋत्वीक आनी शिव गेला हेअर कट करपाक ऋतुकाचे. केंस वाडला न्ही मागीर शिव मागीर बिजी आहा ताका लागून म्हटलें केंस कट करून हाड म्हटलें. ओके. हांव चपाती करता मागीर मेळटा तुमकां. चला. शिव बसला जेवपाक श्रीखंड घेवन. श्रीखंड हाडलेलें काल चपाती घालून खा म्हटलें. तुका एक हें रिक्वेस्ट केला कृष्णा परबान. शिवाक हाय म्हणून सांग खंय. कृष्णा परब तू ताका हाय म्हण. हाय कृष्णा परब कसो आहा तूं. हय. कृष्णा परब कसो आहा तूं शिवान तुका विचारला. ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केला तुका मातशें सांग खंय हाय म्हणून. हय. हॅपी जातलो. हो आयलो केंस कट करून. बरें नायस. जेना म्हणटा एक चपाती आनी श्रीखंड लावून दिल ताका. जेना म्हणटा कोणाक खबर. हांवें म्हटलं एक चपाती श्रीखंड खा रे मागीर थोड्या वेळान जेव म्हणटा ताका हांवें. कोणाक खबर. कितें नाका जेवपा नाका. पोट दुखना काय दुखना म्हणटा. जेना म्हणटा. उलटी येता म्हणटा फक्त. आतां ताका वॉमिटीची टॅबलेट दिला हांवें. काय बेजार येता अशें जाल्यार. घरा कोणाक बरें बी ना जाल्यार न्ही मुडो खाता. हांव म्हटलें उलटी जावनी म्हटलें तूं जेव उपाशी बसूं आतां. सो हांवें एक एमर्जन्सी ऑर्डर केलेलें हेकाच रावल्लें हांव युरीन शीट म्हणून बेबीचे वॉटरप्रूफ. सो हें 2 ऑर्डर केल्ले हांवें. दिसता तर खबर ना. ऋतिकाचे आसलेले ते मातशे जाले डॅमेज जाले ते उडयले. ते आनी दवरून फायदो ना. यूज करून फायदो ना. सो पळय 2 ऑर्डर केला. मिशोतल्यान ऑर्डर केला हांवें. बरें आहा सॉफ्ट आहा. हें पळय. ओके. हेका हांव वॉश करतलें पळया आनी 2 दिसांनी हांव बॅकपॅक करतलें. येयलें म्हजें सगळें कितें ऑर्डर केल्लें.
ओके. तर चला जेता आमी मागीर सांजचे मेळटा तुमकां ती मेली तेन्ना. ओके चला. सांज जाली च्या पिता मातशें न्हिदलेले. एक मिनट आं. सो आयज आसा सामोसा आनी आले घालून च्या केला. सो ती मी तुमकां सांगलेली न्ही आमची युट्यूब फॅमिली येवपाची आसा म्हणून. येवन गेली ती अरावंड 3:30 सुमार अशी आयिल्ली. काय व्लॉग करून हांवें कितें मी नाका म्हटलें व्हिडिओ काडपाक. ती मातशी लसता ताका लागून. तर 3:30 सुमार आयिल्ली बसली एक हाफ एन आवर बसली मागीर गेली ती. सामोसा हाडलेले. ओके. आनी दाखयता तुमकां कितें कितें दिलें तें. ओके. चाय पिवंक बसलेले. न्हिदलेलें मातशी आड पडलेले. दाखयता तुमकां एक एक दिगे. तो असले चॉकलेट्स हे चॉकलेट पायस म्हणून कितें तरी क्रिस्पीस कितें तरी आनी स्प्रिंकलर्स. ओके. मागीर हें आसा केक करपाचें तें पेपर. ओके. मागीर चॉकलेटी म्हटल्यार चॉकलेट आनी हांगासर आसा ऑलिव्ह ऑयल दिला. ऑलिव्ह ऑयल आमी फस्ट टायम अशें घरान केन्ना आमी हाडना. ओके. आनी मार्शमेलो ती हांवपाली चॉकलेट सिरपान डीप करून खावपाली. एक्चुली खाला हांवें बरें लागता चॉकलेट सिरपान. म्हाजे चॉकलेट आहा मेल्ट करून डीप करून दितले हेका तिका. आनी बेबीक न्ही हें हाडला टायडी मॅनिक्युअर सेट नेल कटर बीन. ओके. आनी हें पळयात असले 2 हाडला बेबीक. बरें पिंक आनी एक वायट बरो. ओके. सो आनी तेणें हें दिलां ती आसता स्कॉटलँड. ओके. तिचें नांव आसा सॅल्मा. ती स्कॉटलँडा आसता आनी थंयचें हें हाडलां म्हणजे बॉटल ते काडटा पळय ते ओपनर ते. मागीर इस्ट पॅकेट हाडला. इस्ट एक दिसा हांव पाव करतलें. हांव पाव करूंक जाय राव रे. आनी हांगासर न्ही सगळें हें हाडलां हेणें आल्मंड एक्स्ट्रॅक्ट मागीर ग्रीन फूड कलर मागीर हांगासर वनिला एक्स्ट्रॅक्ट मागीर येल्लो फूड कलर काडनाका तें हांव पडटलें ऋत्वीक हो आयलो. आनी हांगा आसा पिंक फूड कलर म्हणजे केक बीन करपाक वयर क्रीम बीन ताका. सो इतलेंच. येवन गेली बरी दिसलें. इतलें पयसल्यान ती आमकां येयली मेळपाक. ती रावता हांगा मेर्शेस म्हणलें म्हाका मेर्शेस. हय. सो कांय व्हिडियो घेवंक ना जस्ट फोटो घेतला हांवें. जस्ट तुमकां हांव फोटो शॅर करता. ओके. कोणा घालपाचें ऑयल ते ऑयल बीन सलाड बीन करपाक ताका घालपाचें तें. हय. ओके. आनी थँक्यू सलमा तूं इतलें सगळें घेवन आयलें. आनी लास्ट टायम हांवें तें नेमाचें तुमकां शॅर केल्लें न्ही. सो खूब जाणां म्हटलें की ताका वोत जाय म्हणून. एक्चुली सारकें तें ताका वोत ना म्हणून तें जायना तें. सो हांव आनी कटींग बीन कांय करचें ना. जस्ट मेच्या एंडाक न्ही ताका भायर वचून लायतलें हा दुनिया. मेचे जशें मे एंड येता न्ही ताका भायर वचून ते सांगतलें कोणाक तरी भायर लायतलें की म्हाका तें झाड न्ही वेस्ट करपा नाका. आनी तें मेडिसिनल प्लांट तें सो ताका लागून आतां तशें. सो आतां न्ही तें तशेंच आसूं न्ही कुंडेन मागीर ताका हांव भायर लायतलें. ओके. सो चाय पिता. चाय पिवन घेता आनी थोडेशें आयज नांव रीड करता. ओके. खुबशें नांव रीड करूं ना मागीर हांव व्लॉग एंड करता. ओके. चला. तो चला व्लॉग एंड करता आनी थोडेशें नांव रीड करता आयज. यो रे. यें एक लेसन उरला घेवंक जाय म्हाका आयज नाजाल्यार फाल्यां लास्ट. जाल्यार हेजे फाल्यां लास्ट न्ही टेंशन फ्री. यो रे. सो कितें करतलो फाल्यांच्यान डान्स करतलो. डान्स करतलो खंय आनी कितें उरलां आयकपाचें. डान्स करत राव हांगात. आं कळ्ळें मरे. आं कोण पूस मरे. सामोसा नाका हें नाका तें नाका. मूड येयल्यारूच सामोसा खातलो नाजाल्यार सामोसा खावचो ना. न्हू ताका जिवाक मातशें बरें दिसना न्ही ताका कितें खावपाक सोदना तो. मागीर ताका चड हांव अशें फोर्स बीन करना. खावूं जाल्यार आसूं म्हणटा. ओके. सो नांव रीड करता. सो नांव आसा सिंथिया पै रायकर, जुलिया परेरा, ओडेती झेवियर, अनिशा गोम्स, मिंगेलिना रॉड्रिगीज, शीतल बांदेकर, जोसलीन फर्नांडीस, सेलीन डिसोजा, रोशनी बांदोडकर, विल्मा दिया रावलो, प्रिया सावंत. आनी एक म्हाजे जस्ट पयर न्ही युट्यूब फॅमिलीन कॉल केल्लें मुंबयच्यान आमचे व्हिडियोज पळयता खंय. तिणें म्हटलें आपलें नांव घेवं पावली. तुजें नांव आसा संगीता गायतोंडे आनी त्या चेडवाचें नांव आसा समृद्धी गायतोंडे. तुमकां दोगांकूय हाय म्हणटा. हाय. हय. आनी तेजे धाकटो चेडो आहा समृद्धीचो चेडो ऋतिका इतलो आहा खंय तो यशोदन. हाय यशोदन म्हण. हाय सदन.
ओके तो आमचे व्हिडिओज पळयता थँक्यू आं सो इतलें नांव आसा आयज आनी कांय ना चला आयज बारीकशें लॉग आनी भाजी करून पळयात दुदाची भाजी हांवें खावं ना दुदाची भाजी म्हाका आवडना हांव खाल्ली तुमची बरी. एका रितीको थोडे खावयले हांवें भाजी बीन खावं वाटलं ओगी खायना बाबा ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर चल रे हांगा यो बाय मग सगळ्या खंय बसला हांगा बाय आय लव्ह यू फ्रेंड्स प्लीज यू कमेंट टू असं तुमच्या रंग बेसोल चला बाय शिव आयलो 12th रिझल्ट डिक्लेअर करून जस्ट आत्ता येयलो चाय पिलो सो म्हटलें चल सगळ्यांक बाय म्हण बाय बाबा आई बाय तो बड्डे विश करता काल हांवें व्लॉग घालूंक ना कालचे आनी आयचे हांव बड्डे विश करता सो कालचो बड्डे आसा सो नांव आसा बी रिलेटेड हॅपी बड्डे फ्लेवियन फर्नांडीस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे फ्लेवियन फर्नांडीस सो नेक्स्ट आसा बी रिलेटेड हॅपी बड्डे जोविता कोस्टा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे जोविता कोस्टा आनी एक आसा बड्डे बी रिलेटेड हॅपी बड्डे श्रावणी साळगांवकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे श्रावणी साळगांवकर आनी आयज आसा बड्डे नांव आसा रेजिना डिसिल्वा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रेजिना डिसिल्वा Happy birthday and many blessings to you. May God receive some happy birthday. चला बाय Bye.